कोच नु पयलीं सदांचे भाशे आनी एक पावटी मुंगे नाक जालो मुखेल खबरो सांगता हांव. आय बाबा कश तें वत्ता लासपा फेस्टिवल गोंया केन्नाय पांय दिसना म्हणटा तें आतां परतूं सावथ गोवा येत खंय. दम लगा के ऐसा जोर लगा के ऐसा दम लगा के आवय कित्तूर बायता रे तें आयकोंक. गोंयकारांदो हुंय मेल्याय रे जाग जाय म्हजें नांव लांप्याव आनी हो गरम गोंयकार घेवन येयलो तुमकां गोंयच्यो आनी सगळ्या जगाच्यो खबरो शाश्टी भाशेन आतां पुराय खबरो म्हणटाय त्यो आयकाय. ए कातरिना ना ना येवची ना ए कातरिना ना ना येवची ना. तुका नॉर्थ गोवाच्यान सावथ गोवा वता आनी सावथ गोवा तुका जागोय दिता वयल्यान बिझनेस करूंक तुका संदी दिता. एश मू थोडे गोंयकारूय बी येते डिसेंबरा म्हयन्याक कांतार म्हणूं लागतले. देख आनी एक पावटी मुटाव गोंयकारांदो जाग जाय तें वत्ता लासपा फेस्टिवल परतूं येत खंय. पूण कितें सांगच तुमकां गेले ते पावटी मरे तेणी प्रेस रिपोर्टरां आपयन अळसीत मेद कोन प्रॉमिस केलोले गोंया आनी आमकां केन्नाय पांय दिसनाय म्हूण. हे मरे हाटली पोटली घेवन गोंयच्या भायर गेलो तेंकां कोणी सावथ गोवा नांव कान्ना हुंकयल काय. कित्या आंत मरे कित काय म्हळ्यार ते आनक तेंच फुटलो रे बेक वाजोवपा लागले गोंयचे पासत गोंया एंटरटेनमेंट घेवन येताय म्हूण. साय बाबा कश आनी आत हुंय ते नॉर्थ गोवा किरांटे बोट दाखयन कट्टी म्हूण सावथ गोवा येतले. उजा वय गे गोंयकारांदो जाग जाय शिडूक रावाय. सावथ गोवा लोक सारको इनोसेंट तें खंयचो बरो हे दोन तकल्या मनीस केस भाशी ड्रग्स बोलो केक्यो चॉकलेट्यो वास घेवपा पावडर आनी हे जिनस भाशेन डिसगायज केलो वस्तू विकताय म्हणून. आंगे इनोसेंट सावथ गोवा लोक आरे थिंग विंकून दवरलो पिपीर मूठ बरी दिसताय म्हूण घेवन चिवो लागत म्हूण. मागी म्हूण केसलो हायत जाचना तेण पिपीर मिड्डीन म्हाका गुंडायलो म्हूण. दुसरे म्हळ्यार सारकी वळख आसता शिटकावनी दिता आनी बाकी एक्टिविस्ट आनी कोण गोंयकार जाग जालो आसाय तेंकाय सांगता पयल सुवातेर तुमगे आमदाराचे दोळ दवराय आनी ते शेजऱ्या लोकांचेर तेंका कोणी सावथ गोवा येवपा आमंत्रण दिलें ते उमके गोंयकारांक कळ्यार रोखडे जीग जायन पोकलीं वयतले. आनी त्या आदल्या नाटका भाशेन तो मी नावेच म्हणपा आसाय ते वत्ता लासपा फेस्टिवला अधिकाऱ्यांगे मरे एक सदांचे भाशेन मोडस ऑपरेंडी मोठी आसा तें तुमकां एक्सप्लेन कोन्न तेंगे ऑपरेटिंग स्टायल सांगत हांव. ते पयलीं गव्हर्मेंटाक परमिशन घेवपा बरे पयलीं एप्लाय कोतले. पूण आमी विचून काडलो गोंयकारां पासत सदां बरें मागपी गव्हर्मेंट ना दिचना म्हटले. गोंयकार तरी खुशाल जातले चिंतून गव्हर्मेंट तरी आमचे सायडीन आस मरे म्हूण. फेस्टिवला एक देडे म्हयनो आस म्हळ्यार ते वत्ता लासपा फेस्टिवला अधिकारी ऑनलायन तिकेट होपोवपाक मेस कोतले. गोंयकार चिंतूं पडले एश केस जावपा शकता. गव्हर्मेंट तरी आमचे सायडीन आसा आनी तरी पूण तेंका परमिशन दिचना म्हणटा. दीस लागीं पावताय आनी तेंगे टिकेट बांबर होपो लागताय तरी पूण गव्हर्मेंट गोंयकारां आश्वासन दिता भिवपाची गरज ना म्हूण. आब्बा एश केस जावपा जाता. दीस आनी लागीं पावताय आनी न्यूज पेपरांचेर तशें टीव्हीचेर वळख आसता डिबेट चलताय हे वत्ता लासपा फेस्टिवलाक कितें परमिशन दिवपा जायना तें जायना म्हूण. एक समन आस म्हळ्यार थिंग स्टेज आनी सायडीन दुखना माटोव घालूंक लागताय. आब्बा एश केस जाता तरी म्हूण गोंयकार चिंतूं पडटाय. 3-4 दीस आसाय म्हळ्यार गोंयकार माथ्यार हात दोन चिंतूं पडटाय. अरे
गव्हर्मेंट भिवपाची गरज ना मुटा तेंका कित जाल तरी देर फेंतू परमिशन ग्रांटेड मुटाय तेदो मुळे सगळे गोंयचे ऑब्जेक्शन हाडपी लोक गिरावलो कित्या तेंगे सारको ट्रस्टेड गव्हर्मेंट तरी परमिशन दिचना म्हणले परमिशन दिन फेस्टिवल तिनू दीस आहाय मुळे आनी ते बंद करपाक कोण हुंचे एजिटेशन कोतलो मागीर ते वत्ता लासपा फेस्टिवल अधिकारी गोंयकारांक कांको दाखयतले कित्याक कोण ऑब्जेक्शन हाडटा आनी फेस्टिवल बंद कोता मुळे टायम आनी हुंय उरला गोंयकार सगळे एकठांय जाताय मुळे फेस्टिवल काबार मागीर थोडे मंत्री आनी तेशे थोडे MLA भायले देशा बांकां बसून आसन दूड मेजताय पैसा फेको तमाशा देखो म्हूण निम्माण ते वत्तां लासपा फेस्टिवला अधिकारी मोठा सिंग इज किंग सिंग इज किंग सिंग इज किंग दम लगा के ऐसा जोर लगा के ऐसा दम लगा के आवयस कितूर बायता रे ते आयकोंकू 10 जाण मानाय राज बांदून तो जोडो शिमटी लायटी हांबो बाटांतल्यान ओडी ताटाले 1960 वर्सा सोनू गोंयचे सगळे शारांत घरां लायटी कनेक्शन दिलोली आनी 1970 उपरांत गांवांनी लायट्यो दिवपा लागले इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटांक सगळ्या घरां लायट घातो जाल्यार लायटी पोल लागताय ते आमी घेच पडटा म्हूण सांगलोले आनी एक खांब्या हाटल्यान 90 रुपया घेताले मागीर तो हांब उब कोत्तें चोवपाक कितू बरें दिसता रे त्या तेंपार आनी कसलें एंटरटेनमेंट नासलो न्ही रे आमी सगळे भुरगे बॉल्कवां बसून चोयताले धमीक सालाद आनी आथोन जिवां जाणटे हरेप माशे बिरे बसलेले ते दोगूय बायल्या बांकनाचे तेंगे कपटेल घेवन बसलेले चोवपाक ओडोन चोयल्या हाटल्या भियोन मोटे खंयसां देरवंट्याको लिपोन चोयताले विंचाल्या ते सांगता तेंका पातें जाता तो हांब खूब कोताय तें चोयल्यार बिरान दिसता तेण मरे ते हांब्या 2 वाटेन राज बांदून ते दुसरे पोंटे होंड मारलो तितून गायन दम लगा के वैसा जोर लगा के वैसा म्हूण ते राजवान ओडून उबारून लागले आनी उबातान दुसरे वाटेन एक सापोटा मेळ लावपा लागले हांब उब कोन होंडा रबल फातर आनी माती गायन चेंचून घट केलो पूण आमी तोंडाक चोवपाक उरले पोल उब केल्या 5 मिनट पासून जावं न्हय एकलो मानाय माकडाकूच्या फास्ट त्या पोलाचे वयर चोंटे बांदलो राज उसळे तेक सगळे तोंडाक चोयतून आंतून जिवन सायडीन जागसालाद म्हणूंक लागलो एक चोयन हांवें कितें कप्पा मारलो त्या वयर जिरोन गेले मरे हें आयकता मिनीन तें वज्जा कितें म्हणूंक लागलो हांव दीस रात माडांचे चट मरे मोठे खंयसान म्हळें पूण तुगे माडां हांप आसाय म्हूण इजी पोट म्हणूंक लागलें हय तूं एक 5 हांप चडोन दाखय त्या दिसांनी 5-6 जाण घरां लायटी वायरींग करूं येयलोले मोठे खंयसान ते रावंड लायटी बाटना पण आसलोलें तें टाक 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 करून वयर सकल कान हेटालें वायरींग करून जात रे ते रातीक मरे सगलीं चिंतना पडलीं तू देश पेस कोन लायट गायले तेंचे पेट्रोला दिया इतलो उजवाड पट हांव जाणा म्हणून लागल तिथ्यू तो पसरकार सांगतालो 30 आनी 60 पावरा बाल्ब आसाय म्हूण हांवें ते बाल्ब उब्बान चोयल्या दोनूय एक सारखे दिसूंक लागले तेक लागून हांवें हिकमत उजाकून सवाय आसते हाळे एक सामना मध्ये मोठे खंयसान मिन्ना हेल्पा पयनाळो एक लायटी प्लागां गांजलान माती बोन पॅक केलो मू मिन्नान मरे एक लोखडा हिडो घेवन साफ करूं लागलो लोडू साफ कोत्ता मोठे खंयसान मिन्ना बुज्जा 2 सोका मुळे सांबाड्या गांजील कुंसलायत देर फेंतू दोगाय न्हू तेच टायमार कडकड असो काळो रागान हेज माय झगड हाय न्हू म्हणूं लागल मिनीन गांजलान कुंस लायलेश दिसता म्हणूं लागलो राव रे तू कुंस लायल्या म्हाका कितको लागल तरी ते म्हळी मोठे खंयसान दोगांय एक मुखार चोयन चिंतना असो पळी तेका कळो ना कितें जालें तें म्हाका मरे
ते लायटी काम करूं येयलो ते मनशान सांगलोले लायटी बरे चडय हकाणको नाकाय मू शॉक म्हणो येत मू पयलींच्या म्हयन्यात 3.5 रुपया बिल येयलें दुसऱ्या म्हयन्यात 4 जाले आणि 1-2 म्हयन्यात 5 रुपया जाले मायन सगळ्या शिटकावनी दिली लायट जाय तेन्ना जोडयच मग ते बिल डिसेंबरा म्हयन्या मरे 7 रुपया जाले नखेत्रांनी सर बोंतोनी त्यो पिक पिक लायट गायलो म्हूण तेच एक आमगान म्हाका आयडिया दिली लायटी मिटरा सायडीन एक मॅग्नेटीक कुडको लायन दवर मू ते मिटरा व्हील घेवच तें बंद जाता मू हांय लायल्या हरे मरे बंद जालें पूण तेणे शिटकावनी दिलोली तो मिटर रिडर येचना पयलीं 2-3 दीस आहा म्हळ्यार मॅग्नेट काडून दवर मू तेगे सेट जालें ते म्हयन्याक 2.5 रुपया बिल येयलें पायन कोणाक सवा US मेट मू पन्ने सेलिंग फॅन घेवन तो वसऱ्यार गायलो मुंगे मांदरी 2-3 दीस वसऱ्यार गायन न्हिदलो त्या फॅना वार घेवपा जाय मू मागी मरे चोपा गेल्या त्या फॅना इल्या वार येतालें पूण तो काराव 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 कोण केस आवाज कोता रे थोडे म्हयने उपरांत शेजऱ्या गाबरू तारवटी तारवारसो येयलोलो आनी नये इलेक्ट्रीक फेर आलो तो कित काय कोण तेजे वायर लासन गेले कामा लायटी वस्तू सारकी करपी कोण ना मू म्हाका दाखयलो हांय म्हळें हांव ट्राय कोता तो उगोण जात जाल्यार चोवपाक ते दस मरे तो लायटी फेर घेवन बसलो कडेन पयलीं त्या वायरा लासलो पाट कातून पोत्तू जॉइन करपा गेल्या थिंग मरे पॉझिटिव्ह नेगेटिव्ह आनी अर्थिंग म्हूण बरयलो आसा आतां हुंयच वायर हुंयच तो कितको कटोलें ते तेंपारांनी टेस्टर बेस्टर आनी हुंयचे मठ चिंतना पळो हो उगोळो बेस्तो त्रासा पळो कित रे मू घरा एसी नदर माल्या प्लाग आसाय ते सकल मोठे खंय देंपरा वयला हाड पडो आसलोलें तो 3 पिन प्लाग ते सॉकेटां गायन दुसरे पोंता काडे वायर लोडू मोठे खंयसा पांयां वखदे बोटां टच केलें कांय जावं ना दुसरो तो गिरीन वायर टच केलो तोरी पूण कांय जावं ना आब्बा म्हूण तिसरो तांबडे वायर टच कोता बरोबर म्हूण केस कायसा आवाज कन मोठे खंयसा न्हिदांत उठोन मांद्रेरू मोठे धडकोन बसोलें तेक कळना कित जालें तें पूण म्हाका कळ्ळें तांबडे वायर पॉझिटिव्ह म्हूण तेक करंट आसा आनी आतला पाकूय डेंजरस मू कितें कोत्ताय रे बाबा येश केल्या बंबई पावताय बरें रे दुसरे मंगळारा मेळ्या गरम गोंयकार आनी गरम जाचना पयलीं सोंपयत मुगे काणयो मोग आसूं दिस इज लांप्याव सायनींग आवट म्हळ्यार आवट.